आम्ही सध्या आसा फर्मागुडी ढवळे बायपासार आणि तुम्ही म्हज्या फाटल्यान पळोवपाक शकता हो जो कंटेनर आसा तो जो आडवो पडला तो कंटेनर पळोवपाक शकता। हो एक्सिडंट हांगासर जावप साहजिकूच, कारण हांगासर जेन्ना तुमी फर्मागुडी ते जर ढवळे बायपास पळयत जाल्यार ह्या बायपासाक इतले टर्न्स आसा, 20 वयर टर्न ह्या बायपासाक आसा आणि जेन्ना अशे लोडेड ट्रक्स येता तेन्ना तांकां ते टर्न कळनात। आतां होच जो कंटेनर फाटल्यान तुमी पडलेलो पळयता त्या कंटेनरा कडेन जो टर्न आसा तो सारको यू टर्न असो आसा। ह्या टर्नाचेर तेजो जो कंटेनर आसा तो तेजे कडेन खंय कंट्रोल जालो ना आणि तो हांगासर पडलेलो आसा। गोवा से बेंगलोर। बेंगलोर जा रहा था, कैसा हुआ एक्सीडेंट? ग्लास पड़ के, ग्लास अंदर पड़ के टच हो गए टर्न पे टर्न पे हम से। हांगासर कितलेशे एक्सिडंट ह्या रस्त्यार पयलीं जाल्या, कारण अशे जे टर्न्स आसा ते व्हडल्या व्हडल्या गाड्यांक जावं जी क्रेन सुद्दां फाटीं हांगासर पडलेली तांकां तो कंट्रोल जायना म्हणून हांगासर कितलेशे एक्सिडंट जाता ते आमी हांगासर पळोवपाक शकता। जो आमी म्हटला की जेन्ना फर्मागुडी ते ढवळे बायपास आसा तो बायपास स्ट्रेट असो बायपास तो ना, तेजेर 20 वयर जशें आमी म्हणलें की जे टर्न्स आसा ते ह्या बायपासाक आसा, जाणे करून जे चडश्यो लोडेड गाडयो ज्यो कुणयच्यान जावं खंयच्यान बेंगलोर जावं गोंया भायर खंय वतात तेन्ना हांगासर तेंचे एक्सिडंट हांगासर जातात, कारण तांकां तेंच्यो ज्यो व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो आसा त्यो कंट्रोलान येनात। आणि म्हाका दिसता ह्या गजालीचेर कितें तरी जावपाक जाय, कारण पयलींच जे एक कोर्टाचे नोटीस आसा तितून जे स्पीड ब्रेकर्स आसा ते काडपाचे नोटीस येयला। हांगासर तेंच्यांनी एक्सिडंट जाता म्हणून स्पीड ब्रेकरूय घातलेले, पूण आतां जेन्ना फुडें हे स्पीड ब्रेकर्स काडटले तेन्ना म्हाका दिसता हांगासर जे एक्सिडंट जाता तेंची संख्या वाडपाक शकता, कारण हांगासर जे टर्न्स आसा त्या टर्न्साचेर ह्यो व्हडल्यो गाडयो कंट्रोलान येनात। तर हेजेर कितें तरी सुटावो जे सरकार आसा, जशे PWD डिपार्टमेंट आसा तेंच्यांनी सुद्दां म्हाका कितें तरी सुटावो काडपाक जाय, जाणे करून हे जे एक्सिडंट हांगासर जातात ते जावचे न्ही म्हणून। प्रुडंटा खातीर फोंडेच्यान हांव स्वप्नील दारी।